सोपो रेट आणि जे गाड्या आहे म्युन्सिपालिटी जुडिक्शन आहे त्यांचं आम्ही पहिले जाले आमी 22-23 वर्स जाले वाडयलो ना एपाटी आमी तेंचो वाडयला 9 रुपये केला सोपो 3 रुपयाला तो 9 रुपये केला ट्रिपल वाडयला 9 रुपये केला आणि दुसरो स्कुलाचे येवपीन आमी स्कुलाचे पॉयंट एतिनान रेस केल्लो स्कुलाक आमी स्कूल ते आमी येल्ले माता स्कुलाक तेंकां आमी थिंग शिफ्ट केल्ले ते आतां पोते 26 आमी हाडटले आनी तेंकां आमी थोडे म्युन्सिपालिटी फंड दिताले तेंकां मेंटेनन्स फंड 60,000 दिताले आमी तो फंड आमी एक्स्ट्रा केला वाडोवपाक केला तो आमी 1 लाख दिवपाक केला ते डिस्कशन जालें आनी अडानी आमी आयज तांकां प्रेजेंटेशन दिवपाक लास्ट मिटिंग आमी पॉयंट घायल्लो ते मागीर आमच्या कावन्सिलरान हें केलो की तांकां प्रेजेंटेशन दिवपाक आपय म्हणून आयज ते अडानी स्टाफ येयले ऑफिसर येयले तेमी प्रेजेंटेशन दिलां आनी तांकां आमी मीन टायम तेंचे आमकां कितें काम तेंचें काम चलता तें स्टॉप करपाक लायलां तें स्टॉप करून आनीक फावटी तेंचें सगळें आमकां परतें प्रेजेंटेशन दीन आमी तेंकां मागीर कितें आहा तें सांगतले आमचे म्युन्सिपल स्कूल जे आसा ते एकमेव स्कूल एंटायर गोंयान जे म्युन्सिपालिटीचे आसा आनी खंयच्याच म्युन्सिपालिटीन आपले ओन स्कूल ना आतां जाला कितें आमची म्युन्सिपालिटी ताका इवन नॉट इवन सिंगल 1 रुपी ताका सपोर्ट मेळना सिन्स इट इज एडेड स्कूल गव्हर्मेंटाचा तांकां सॅलरी खातीर तांकां हेल्प मेळटा प्लस एक मेंटेनन्स ग्रांट्स तांकां मेळटा दॅट इज हार्डली अरावंड 60-70 हजार रुपया तितून फूल वर्स तांकां काडचें पडटा आनी बाल आतां ती बस जी आसा ती आतां 12 वर्सां ओल्ड जाल्ली आसा थंय ड्रायव्हर आसा क्लिनर आसा तेंचे अरावंड 3 लाख कितें येता सो ते सॅलरी आनी सगळें केलें डिझल बीन सगळें धरलें जाल्यार ते 4 लाखाचे वयर वयता सो उरलेले जे 1 लाख रुपया मायज पयशे आहा पळय न्हू हे सगळे टिचरी आपूण आपले पयशे हे करता आनी जमा करून ते सगळे खर्च हे करता सो हे खरेंच वायट दिसलें कित्याक आमच्या स्कुलाचे चेअरमॅन आसल्या कारणान म्हाका खबर आसा की म्हाकाच खंय तरी जिवाक खातालें की बाबा अशें टिचरींग बाबड्यांक अशें त्रास करचे पडटा म्हणून एक तर स्कूल थंय शिफ्ट जाल्लें आसा टायमींग शिफ्ट जाल्लो आसा चेंज जाल्लो आसा ते सगळे त्रास भोगता आनी तितून भितर हे आनी खर्च सो आयज हांवें कावन्सिलर हेच्यान पयलीं घेतलेलें रेजोल्युशन पण आयज खंय तरी रिक्वेस्ट केल्लें आसा की खंय ना खंय तांकां एक थोडोसो पयसो कितें आहा पळय न्हू एक अरावंड 1 लाख रुपीज तरी एटलीस्ट तांकां एवरी इयर आमी हेज ग्रांट दिवचो आनी मेंटेनन्स ग्रांट जर आमी तांकां मायज करून दिले न्हू जाल्यार गव्हर्मेंटाचे ग्रांट ऑटोमॅटीक वाडटा स्कुलाक सो ते 60,000 आहा ते आनीक खंय तरी वाडून आनीक मायज येतले ते तितकेच स्कुलाक आमच्या बऱ्याक पडटले आयज कावन्सील मिटींग जाली आनी कावन्सील मिटींगेन आयज जवळ जवळ 32 पॉयंट आसलेले आनी सगळे 32 पॉयंट पळोवपाक गेल्यार सगळे डिस्कशन करपाचे आसलेले सो आयज आमी जो फक्त 17 पॉयंट 18 पॉयंट आमी डिस्कस केले आनी हेच्या पळय आतां टायम जालो सो आमी मिटींग एडजॉयन केली ह्या 17 पॉयंटां मदीं थोडे अशे पॉयंट आसलेले जशे फॉर एक्झाम्पल आमकां आमचे जे वर्कर्स आसा स्टाफ आसा तांकां प्रमोशन मेळना कित्याक DPC जावंक ना कारणान प्रमोशन मेळना आनी सगळ्यांक आमकां वेकन्सी कितें जाता आयज जवळ जवळ आमकां 20 वयर पोस्ट आमचे लॅप्स जाल्लेले आसा लॅप्स जाल्ले आसल्या कारणान आमकां ते परत रिवायव करचे पडटा ही सगळी हांगा आमचे जे स्टाफ आसा तेंच्यांनी सारके म्हणजे स्कुलांनी लक्ष घेवपाचें आनी टायम टू टायम चॅरपर्सनाक इन्फॉर्म करपाक जाय DPC कंपल्सरी करपाक जाय एक DPC आमचो एक स्टाफ आहा पण तो राजेश म्हणून तो प्रमोशनाचेर आसलेलो एज अ सुपरवायझर आनी ताका लागून 3 फावटी मिटींग DPC मिटींग पोस्टपोन केली आनी 3 फावट बोटींग पोस्टपोन केलें DPC जावंक ना टायम बार जाला आनी तो पोस्ट लॅप्स जाला लॅप्स कारण सफर कोण जाता तो कन्सर्न वर्कर आहा तो सफर जाता तो असं जावपाक जायना हेचे आमी हेचे नेग्लिजन्सी धरप ना आमी हेचे सारके करपाक हो एक मेजर पडलो दुसरो हांगा गॅस पायपलायन मागता गॅस पायपलायनाचे आतां सगळे आमी लास्ट मिटिंगेक सुद्दां सांगलें बरी गजाल आहा गॅस पायपलायन वास्कून जाता पूण खंयसर तरी तेंच्यांनी परमिशन घेतला काय ना हे किंवा प्रेजेंटेशन आमकां दाखोवपाक जाय हेंच्यांनी प्रेजेंटेशन सुद्दां दाखोवंक ना लास्ट कावन्सील मिटिंगेक सांगलेलें आमी आमकां विदावट आमकां आमी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव आमी इलेक्टेड बॉडी आसा हांगा लोकल जेन्ना आमकां विचारता पळय तेन्ना आमी करपाचें कितें आमी लोकांक सांगतले की गॅस कशें जातलें गॅस हाडप म्हणजे नॉट अ जोक गॅस म्हणजे केन्ना डिझास्टर सुद्दां जावंक शकता आमकां हेंच्यांनी सगळें फूल डिझास्टर मॅनेजमेंट प्लान आमकां सांगपाक जाय आसलो कसं कितें जाता पळय तेंच्यांनी आमकां कांयच सांगूंक ना सो तो पॉयंटाक आमी सांगला की तेंचे कितें काम करता पळय ते रातचें करतात तेंचें काम बंद करपाचें आनी आमकां कावन्सिलाक सगळें प्रेजेंटेशन दिवपाचें आनी मागीर आमकां तेंचें काम स्टार्ट करपाचें इतलेंच न्हू जाल्यार आतां निमाणो लास्ट आमचो पॉयंट जालो पळय तो ना आतां लास्ट आमचो एक पॉयंट जालो तो रिगार्डींग लेक वाडेम लेक
खरोखरच आमच्या मॉविन सरान बरो प्रपोजल घातलेलो सेकंड फेज करपाक. आयज फर्स्ट फेज आमी वाडेम लेक इतली ब्युटिफाय जाल्ली आहे. जेन्ना आमी वास्को भितर सरता तेन्ना भितर येता तेन्ना वाडेम लेक पळोवन आमकां एक प्रफुल्ल फील जाता. आनी आयज मॉविन सरान आमकां सेकंड प्रपोजल घातला सेकंड फेजीक घालपाक लागला आनी खरोखरच बरी गजाल आहा. पूण खंयसर तरी हांगा लिटिगेशन चालू आसा. आमी फूल आमकां डेव्हलपमेंट करपाक जाय. आमकां फूल लेक डेव्हलप केलेले जाय. पूण ते डेव्हलप करतलो जाल्यार आयज हांगा कावन्सिलान आमी हे डिसिजन घेतलेलें आसा की ते लास्ट टायम जेन्ना फाब्रिका तेंच्या आनी म्युन्सिपालिटी कितें तरी कॉन्फ्लिक्ट चालू आसा तेंच्यांनी वेदर तेंच्यांनी केस घातलेली काय ना लिगल समज सारकें ओपिनियन सारकें आहा जाल्यार आमकां तें काम चालू केलेलें जाय. आमी ते चीफ ऑफिसराक सांगलां की तुमी जाता थंय लिगल एडवायजराक विचारा आनी शक्यतो आमी काम स्टार्ट करपाक आमकां परमिशन